आपल्या फायद्याक गेले, आपल्या फायद्याक गेले. जे 10 लोक गेले ते आपल्या फायद्याक, त्यांच्यानी कसलो फायदो बघितला? इले ते मॅडम हं? इले ते काँग्रेसीन इले ते इले दुसऱ्या इले ते पक्षातले खिशा अमिशा फायदो पळोवन ते फायदो पळोवला. अमिशा खिच्चीच दाखोवंक ना, ते स्वेच्छेन इल्ले असत. आणि सोबत जेन्ना आमदार जेन्ना सत्तांतर करता तर त्या सत्तांतराक एक मोठो अर्थ असू येता न्ही. पेट्रोल 100च्या वयर पावल्या, डिझेल 100च्या वयर पावलेले आसा. आज एकंदरीत जर आमी पळयले की जेन्ना खंयचो देश जर उन्नती करता, डेव्हलपमेंट करता, जाल्यार तेजी आर्थीक बाब ही भक्कम आसता आनी तेजे खातीरच सगळे बाबू ह्यो फुडें सरतात. आयज भाजप सरकारान पयलो जो घालो घातला तो फक्त आर्थीक बाबीचेर. आर्थीक बाब ज्या वेळाचेर कमकुवत जातली त्या वेळार सगळं सर्वसामान्य जनता ही खंय तरी त्रासान पडटली. आयज सगळ्या बाबतीन जर पळयलें जाल्यार सगळे जॉबाचें सुद्दां पळयलें जाल्यार आयज प्रायवेटायजेशन केल्लेलें आसा. सो एकय जागा अशी सोडलेली ना अशी ज्या जागे वयल्यान सर्वसामान्य मनीस हो आपणाचो डोको वयर करून व्यवस्थीत आपणाचें जगणें जगूं शकतात. म्हणून आयज हो पेडण्याच्या मतदारसंघासून आमची मॅडम संगीता परब यांच्या मार्गदर्शना खाली हो जनजागृती प्रोग्राम आमी आयज देवीचो आशिर्वाद घेवन आनी जितेंद्र साहेबाचो आमी याद करून आयज हो सुरू करता. काँग्रेस पक्ष हो सर्वसामान्यांचो आसलो आनी सर्वसामान्यांचो आसतलो आनी ह्यान फुडें उरतलो. तेजी धोरणां तेजी पॉलिसी हे सगळे लोकांच्या जनहिताच्या खातीर आसतले. ते सांगून हांव देव बरें जितेंद्र करता. बाब, तुम्ही न्हू नाल काढून काँग्रेसीच्या हातीन दिला आणि आता जो तुम्ही जनजागृती करता पळय काँग्रेस, केवळ 13 ते 14 लोक आहात. म्हणजे तुम्ही काय कमी लोकांक घेऊन ही जागृती करतले काय काँग्रेस पक्षाचे खंयतरी अस्तित्व कमी जाला अशें दिसता पेडणे तालुक्यात? पळय एकंदरीत इतिहास जर पळयलो आमी 99 जितेंद्र साहेबाच्या लिडरशिपा खाली हांगा काँग्रेस पक्ष वाडलो. तो आयज मेरेन काँग्रेस पक्ष भक्कम आसा. आणि आमचे जे सरकार आसा ते फक्त करता भ्रष्टाचार. जे सरकार मेन मुद्दो घेवन 2012 भाजप सरकार स्थापन केल्ले तो आसलो म्हागाई. ते सगळे कडेन भोंवताले की फक्त काँग्रेसान म्हागाई केली आणि आमी सगळा सवाय करतलो म्हणून. पण ता सवाय ना जाता आज सगळा डबल रेटान वाडत चल्लेलो आसा. पेट्रोल ते 20 रुपये वाडयतात आणि 10 रुपये कमी करतात. हेतून फक्त लोकांक ते पिशे करूंक सोदतात आणि काय करणार ना. सो आमी आतां जो आमचो AICCचो प्रोग्राम आसा जनजागृती अभियान, जे ऑलरेडी लोक जागृत जाल्लेले आसत तांकांच फक्त आमी मेळटलो आणि त्यांचे जे समस्या आसत ते आमी तेन्ना जाणून घेतलो आणि काँग्रेस पक्षाच्या तर्फे त्यांचे सगळे प्रॉब्लेम आमी सॉल्व करपाचो प्रयत्न करतलो.